कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यवळ पुडयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, कोंकणी पालकार जायत्यो जोडयो परजोडल्या. तितलेंच न्हय, कोंकणी पालकार जायत्या कलाकारांनी वावर केलात, पूण तांची तुस्त चोखणाय करपाक आमी विसरल्यात. आयज आमचे बरोबर आसा घोव आनी बायल, जाणी कोंकणी पालकार भरपूर वावर केला. भोव करून रोजफन्साच्या तियात्रान भरपूर परजोडल्या. बाय क्लेफी गोम्स आनी ताच्या सांगात आसा ताचो गोरकार एंटनी गोम्स. येवकार तुमकां आमचे हे कार्यावळीन दोगांयकूय. कशी आसात? आमी आसात बरी. सामकी फिट एंड फायन. ऑलरायट क्लेफी बाय, जायती वर्सां तुवें कोंकणी पालकार वावर केला, जाल्यार जे कितें तुवें कोंकणी पालकार नाचोन अनुभवला तें आमच्या लोकां मेरेन पावोवशी. कोंकणी तियात्रांक खूब तुका शिकोंक मेवता, कितें करपाचें, कितें करून एक्टींग. बट मुगे सारकें लायकींग म्हणटा एक्टींग करपाचें. स्टेजीर पावलें म्हणटा हांव नोको, सारकें इतलें बरें म्हाका दिसता. ओके, कितल्या वर्साचें आसलें आनी कशे भाशेन तूं तियात्रांनी पावलें? हांव 17 इयर्साचें आहलें तेन्ना होली क्रॉस केपें हिंगा तियात्र बरयतालें. बरे बरे डायरेक्टर, रायटर. सो तितूंक हांव काम केलां आनी तें पळोवन म्हाका मागीर आमच्या गांवच्यान रुजार आमचे हेजो आर मोरायसा तियात्रान गेलें. सो थिंगसान मागीर म्हाका पळोवन रुजार रॉड्रिगीसान हें केलें. केपें कोणाक विचारलें, एक चेडूं नाचतालें तें आपल्या हें केलां. मागीर तो आमगेर येयलो आनी हांव तितूंक गेलें, रुजार रॉड्रिगीसांक गेलें. मागीर तितूंक रुजार रॉड्रिगीसांक नाचतकूच म्हजो पाय पळय आहा तो तारवटी पियानो. सो थिंग खबर आयकली, अरे कितें तुवें चेडूं तियात्रान गेला. सो तो आपूच जालो. मांयक म्हणपा लागलो, तुवें केशें चेडवाक तियात्रांक घायली, काड तेका, काजार करूंक जाय. तेसो आयकना जालो. तितूंतलें मागीर काडलें आनीक हांव घरा आहलें. आनी हांव तेन्ना शॉर्ट हँड टायपींग करतालें आफ्टर SSC. सो काडलें आनीक जालें भरपूर तियात्र नाचलें रुजार रॉड्रिगीसाचे. आनीक टोनी आहा तो तितूंक काम करतालो रुजार रॉड्रिगीसाक. सो आनीक कांय ब्रेक गेलो आनी ब्रेक म्हणजे उरलें हांव काजार करपाक. पूण म्हाका काजराचें सामकें लायकींग नाहलें, म्हाका जाय आहलें तियात्र. हय. मागीर म्हाका रोजफन्सान पयलीं नाचतालीं तेणें कितें काजार आहलें क्रिस्टान मिलाग्रिसाचें. मागीर हांव रोजफन्सान तापटान रोजफन्सान चॅकअप येयलो. सो तितूंक गेलें. तितूंक वयतकूच मागीर ते सगळे यंगस्टर्स आनी आमी पळय सारकें तापोट सारकें सेंच्युरी केली. एकदम बरो गाजलोलो तापोट. जाल्यार तुजे एक्सपिरियन्स कितें आसलें त्या टायमार? कित्याक जेन्ना तुजे आवयन ऑब्जेक्शन हाडलें वो तुका धाडनाका म्हणपा लागलें, मांयक हेल्प करताली वचपाक, तेणें धाडलें म्हाका. ऑब्जेक्शन कोणाचो आसलो तुका? बायचो. मागीर तुजो एक पार्ट तूं हिट जालें तापोट तियात्रान, तेन्ना कितें उमेद आसली? आवय सामकी चड सारकें तियात्र सोडूंक नाका आहलें आनी काजारूय जावंक नाका आहलें. म्हणजे मागीर जातालें पूण सामकी तियात्राची चड लायकींग आहलें. आनी तो ग्रूप पळय आमगे आहलो सगळे यंगस्टर्स तितूंक. ऑलरायट, ओके. कितें अनुभवलां तुवें जावं तियात्र नाचोन जावं तियात्रान जेन्ना तूं तापोट तियात्रान जावं क्लिक जालें तेन्ना तुजी भुमिका कशे भाशेन आसली? कितें करतालें? हांव सदांच मेन पार्ट केला, मेन हिरोईन पार्ट केला सगळे हितूंक. लोकांची कशी भाशेन वाखाणणी करता? बरी. एकदम वाटेर वयता आसतना हांव क्लारा पळय तो उजो तियात्रान न्हय गे माय, ओय गो बाय, सगळ्याक तेंका आसता आतां. ओके, एंटनी बाब, तुवें तियात्रांनी भरपूर तुजो आस्पाव आसा, जाल्यार ताचे वयर तुवें कितें अनुभवलां तें आमच्या ऑडियन्साक सांगशी. हांव ल्हानूच आसतना तुका सांगलां हांवें 10 वर्सां आसतना इस्कॉलाच्या तियात्रान हांव भाग घेयन. आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी एक सुरेश दाखोवन एक पार्ट हिस्टोरी पार्ट तेन्ना हांव तितून मेन काम करता. आजून म्हाका सुरेश दाखो म्हणल्यार वळखताय आमगे नवेन. बरो फेम जालो आनी आमी थोडी स्टेजी केली, तेजो चड जायना नासली. तेदो म्हाका रुजारेन चयलो, रुजार रॉड्रिगीसा. तेणें म्हाका सिलेक्ट केलो आपल्या तियात्रान यो मेन कामाक. थिंगा मेन काम केलें. 3 वर्सां काम केलें रुजार रॉड्रिगीसा. पासो बेटी नाच, फातिमा हीं आहलीं.
करेक्ट आनी जेसी अजून केन्ना केन्ना फोन कोत्ता हांव यो रे म्हणटा ते अंजुना देन मागीर हांव एट द एज ऑफ 24 हांव कोवीड गेलो ही पयली खबर येता ओके कोवीड येतरी मागीर हें ना न्हू मुगे तियात्र हांवें क्विट केलो लंडन हांवें मुगे तियात्र केला वेबली ओके खूब लोक तेच्या वांगडा आमगे बॅकींग आमी ओरिजिनल तियात्रिस्ट बरो लोक जालो तेज्या पयलीं मुगे थिंगा गोवान कल्चरल सोसायटी म्हण आहा तितून लोक जायना आमकां आपोवणें केलें तेणी मागीर लोक जावं धीरे 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 लोक जावपा लागले आनी क्विटूय केला हांवें पयलो तियात्र सांगला हांवें क्विट लंडन आनी गांवांत पोलिसान तुमकां तियात्रांनी नाचपाची आवड तुज्या फॅमिलीन कोण आसलो मुगे माम ग्रेट म्युजिशियन क्रिस पेरी ट्रम्पेटर ओके मामाच्या कडेन येयला जायत ना क्रिस पेरी मोन्सराटे मुसराडे माम म्हणटा मुसराडेच मुगे माय तियात्रिस्ट मुगे पाय तियात्रिस्ट ओन्ली अंकल ओके हू इज इन बॉम्बे बेंड्रा तेच्या कडेन येयला जायत ऑलराइट ओके क्लेफी बाय जायतेच मेन रोल तुवें केले जायते डायलॉगूय तुज्या तोंडार आसा जाल्यार एक खंयचो डायलॉग जो आजून तुज्या तोंडार आसा पयलींचो आनी तुका उगडास येता तो एक एक फावटी ना डायलॉग अशें न्हू पूण आख्खी स्टेज उगडास येता सांगूंक न्हू आख्खी स्टेज उगडास येता कित कोन कोत्तालीं कित कोन एंट्री घेतालीं कितलें स्ट्रीक आनी बरे भाशेन करपाचें प्रॉम्प्टींग नाहलें करेक्ट सारकें इतलें उमेदीन काम कोत्तालीं ओके पूण आजून देखून उमेद आहा ओके पूण आतां केन्ना सावन तुवें गिव अप केला तियात्रान ओ व्हॉट इट इज पूण मागीर काजार जावच्या आदीं रोस्पॉन्सा तियात्र तेणें सोडूंक लायलें कित्याक पयलीं डायरेक्टर रुजार रॉड्रिगीस म्हणपा लागलो तूं तेका तियात्रान तूं काजार जावपा सोदल्यार तियात्रान काड कित्याक मागीर खबरो जायत रावताय आनी कितें एकमुखार हें जाता सो काड पूण बरें दुखलें म्हाका तियात्र सोडूंक रोस्पॉन्साचो लास्ट मागीर जालें म्हणटा मागीर हांव काजो जावन भुरगीं जालीं आनी उपरांत UK गेलें ओके तो गेलो मागीर तेणें म्हाका UK शारान केन्ना तुवें तियात्रांक कितें आस्पाव दिला ऑफकोर्स गोवन कल्चर सोसायटी तांकां कोण जाल्यार प्रोफेशनल जाय आसले सो आमी दोगांय गेलीं तांकां शिकून तेंगे त्यो पार्ट्यो आसल्यो त्यो करून हें करून तें करून सगळें करून आनी थिंगाय हें करून हें केलां एक विस्तिदाची सून मामी म्हाका तुजे बेगीन घे आनी खूद म्हज्या घरकारान बरयल्लो तुज्या दोळ्यांनी ओके तितून केला आनी मागीर लास्ट आतां हेजें क्रॉयडन गोवा डे जाताले तितूंक आमी कोत्तालीं डान्स आनी हे ग्रूप डान्स सगळें आमी कोत्तालें पूण आतां ते हिंगा येयले हेज ऑलराइट जायतीं कातारां तुवें म्हटल्यार जाल्यार आयज खंयच्याय काताराच्यो चार वडी तुज्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेवतल्यो ऑफकोर्स ओके खंयचे म्हणटले म्हज्या घरकारान कंपोज म्हाका केला पळय ओके आदल्या तेंपार घरान चेडूं जाय तर माय पाय दुखी जातालीं त्याच घराब्यान एक चेडो जातोच सगल्योच फोगेट्यो लायतालीं तशें चेडूं एका तियात्रान नाचत लोक खबरो कोत्तालीं हाकाच लागोन बरो ताळो आसोन तियात्र नाचोंक बी येतालीं हांव गांवच्या ल्हान इस्कॉलाच्या तियात्रान भाग घेतालीं गांवचो लोक सगलो खोशेन बरोन एक्टींग पळोवंक येतालीं तियात्र ते तुजे सोडून दी म्हूण सोयरी म्हजी म्हाका सांगतालीं कोणाचेंच हांवें आयकोंक ना उपरांत प्रोफेशनल जालेलीं रायट ओके एक आतां तुवें कंपोज केलेलें ओके कित्याक लागून तुका दिसलें हे भाशेन ह्या टॉपिकाचेर तूं एक आतां हांवेंच सांगलें तियात्रिस्टांचेर काडून पूण युत्रो हाडूं जाय तगलें हाडूं जाय न्हू कित्याक चेडूं नाचिल्ले म्हणून लोक मुल्देनूच रेम चयता करेक्ट तेश न्हू तें बायली जावं चेडो डिफरन्स करोप आमगेली सोच हा जाय सकला करेक्ट करेक्ट कितलीं कांतारां तुवें कंपोज केली ताचे उपरांत जायतीं जायतीं केल्या रुजारी घे म्हणून रुजारो तेगे ते रतो कोणी हांव म्हणटा लंडनाक केल्या ओके आयज पासून जेन्ना तूं पालकार पळयता आयज तेन्ना तुका कशें दिसता कोंकणी पाल्क आदी आसा तसो आसा बदलला वो आनी बदलोप येवंक जाय ऑफकोर्स बदलोप येवंक जाय थोडेशे ते चयला अशें नाच कहे हेटाय अशे भुरगीं
स्टोरी बोलदीच ते फालतू आहा ते नाक थिंगा पण तेगे खुशी तेण केलं ओके आधी तियात्रीस एम बॉयर आल्फ्रेड रोज स्टेज घेन करेक्ट स्टेज ऑलराइट क्लेफीबाय तुझें म्हणणें कितें आयज पासून जायतीं चेडवां कलाकारां पोरजोळ्ळ्या कोंकणी पालकार जाल्यार तुज्या टायमार जायतेच तुका आडकोय येताल्यो आतां कशें दिसता जेन्ना नवे नवे फेसीस येता तेन्ना पालकाचे बरें दिसता न्यू न्यू फेस येवंकूच जायो आनी ते एक्टींग कोत्ताय तेंचो बरें दिसता पयलीं काळ आनी आतां काळ नॉट द सेम बट आतां डिफरन्स सगळें जाल्लो आहा पयलीं आमगे दुसऱ्या भाशेन आहलें ऑलराइट ओके जायते तुवें कोंकणी पालकाचेर अनुभवला जाल्यार पयलेंच जेन्ना तूं आयलेलें तेन्ना क्रिटिसिजम आसलें हितून ग्रुपांकू कोणूय जावं जेन्ना एक पयलोच नवो कलाकार येता तेन्ना जायते लोक मांडून घेवपाक कुस्तार करतात ना म्हाका केन्ना कितें जावंक ना ओके केन्ना केन्ना हांव म्हणटालें केन्ना कोण कितें येयी जाल्यार हुश कोतालीं पूण तें म्हज्या लायफाक हांव केन्नाच मेळोंक ना ऑलराइट ओके सगळ्यांनी मानून घेतलें ऑलराइट आतां जेन्ना तूं तियात्र पळयता तेन्ना तुका कशें दिसता आपुणूय थंयसर आसोंक जाय अशें दिसता ऑफकोर्स दिसता बसलें जाल्यार थिंगा तियात्र पळोवंक देखून हांव चडशें वचना म्हाका सारकें कितें जाता वचोन स्टेजीचेर वयशें अशें आनी लास्ट हांवें तियात्र केला रोसफन्साचो वेटर यूके केलें ओके 3-4 शो जाले दिसता म्हाका तेन्ना ओके सो तेन्ना तुका मेळलो चान्स पळोवलो आनी न्यू तियात्रांक पळोवपाक मेवलें कोण तें क्लॅफी थापटांक आहलें पळय तें ओके ऑलराइट ओके तुमच्या दोगांयच्या तोंडांतल्यान खंयचें एक डुएट जे तुमी म्हटलां वो तुमकां उगडास जाता ह्या वेळार बाराबोन गोंया नाका म्हूण तुका लंडना काडलें आतां जाय तें उलोयताय सांग कितें तुका जालें गोंया आसतना तुज्या गुलामपणाक रावलें हांगा पावोन म्हजें फ्रीडम म्हाका मेवलें ऑलराइट अशी जायती म्हाका दिसता डुएटां तुमी म्हटल्यात पयलीं जाल्यार तुमचे हिट डुएट म्हाका कसले जालेले सारके लोकांनी मानून घेतलेले ते यूके हें पळय हेंच हें अजून तो युट्यूबाचेर काळे आहा मोठो होय. होतो. ओके हय हेंच येस यूके ऑलराइट ओके एंटनी बाब जायते तियात्र तुजो नाचलो आनीक जायते जाल्यार तुजो आवडीचो रोल हो कितें आसलो हांव मेन काम सगळे रोजार कडेन रॉड्रिगीस. रोजार मेन काम गांवां मेन काम सुरेश डाकू म्हाका सामकी आवडीची प्ले ओके अजून म्हाका न्हूया मोटरसायकल गो बाळमा न्हय सुरेश डाकू ते बसयले घरा पावयताय ऑलराइट आतां जरी जेन्ना तूं तियात्र पळोवंक वयता खंयसर वयता तेन्ना कशें दिसता आपूण थंयसर आसोंक जाय अशें दिसता आतां किती वर्स जालो आतां हांव 70 एज म्हणून तूं धीरे 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 गेले पूण अजून हांव एकटे शेपायचें करपी हांव पांय गेले शेपाय ऑलराइट ओके खंयचे एक कांतार जे तुज्या मोतीन येता आतां आनी म्हाका दिसता तुजो ओपनिंग एक रेडीच आसा ओपनिंग आहा तो म्हूण दाखोवचो एक दीस रोजार रोजार घरा या म्हूण तेणी एक तियात्र बरयल्लो ओके तियात्र पुताक काजार करून घरान आटासून एक एक सून एक एक भाशेचे असतात तांचे गुण थोडी घर सांबाळतात तें घर आपलेच म्हूण थोडी घर ते विबाटात चिंती नासतना मात कोण त्या गोऱ्याब्यान कितें घडटा तें पळोवया तें पळोवंक आमी हांगा थोडो वेळ रावया घरांत आमच्या गोडोना जावन मनांत घेवया उपरांत बऱ्या मनान आपापल्या घरा या उपरांत बऱ्या मनान आपापल्या घरा या रायट ओके पयलींची ओपनिंग म्हणपाची स्टायल पासून वेगळीच आसताली दुसरीच भशेची आनी उमेदूय दुसरीच आसताली जाल्यार कितें लोक अप्रिसिएशन कशें आसतालें तुमचें तेदो मगो सारके व्हिडिओ काडूंक जायना टेप रिकॉर्ड काडूंक जाय ते पयलो सांगता तो पूण लोक ताडे मालो ते दॅट्स इट फिनिश
रायट. ओके. जायते फावटी जायत्या भुमिका तुवें केला आनी तुवें सांगला तुजी आवडीची भुमिका तीच आसा म्हणून. तर ताचो डायलॉग तुका उगडास आसा? कितें म्हणटालो तो? एक्चुअली डायलॉग्स जाय डायलॉग्स हांवें तो रोजारी डायलॉग्स जायत हांवें बरे आतां म्हणजे आतां उगडास येना त्या टायमार. ऑलरायट. क्लेफी बाय, एक मेसेज जी तुका दिसता आयज काल न्यू कमर्सां येता कोंकणी पालकार तांकां सांगोशी कितें दिसता तुका? दिसता म्हणजे तुम्ही पालकार आहात ते जीव घालून तुमचो तुम्ही काम करूंक जाय आणि तुम्ही ते लोकांच्यान तुमचो वालोर तुमकां घेवपाक जायो इतलेंच. ऑलरायट. एक्टिंग कोता एक एक्ट्रेस जाल्यार एक प्लस पॉयंट कितें? प्लस पॉइंट म्हणजे सपोज तूं एक एक्ट्रेस जालें जाल्यार एक एडवांटेज कितें तुका? हय सगलो लोक मातशे फिल्म एक्ट्रेसां बाय पळयताय तेश कोन्न आठ्यार वयता आसतनाच थापट म्हणप म्हणजे अशें सगळें तुका बरें दिसता लोकांनी वळखिलें अशें तेन्ना पयलीं फेम जाता आसतना. ओके. जोरी तोर तुका एक फेम घेवपा जाय आनी जोरी तोर तुका एक एक्ट्रेस जावपा जाय, लोकां नदरेन क्लिक जावंक जाय जाल्यार कितें गरजेचें आनी कितें करूंक जाय तूं लोकां नदरेन एट्रॅक्ट जावपाक? तुवें रिस्पेक्ट आनी बरें सगल्या मदें रावपा जाय. तुवें तोंड हें करून दवरलें फाटल्यान हें केलें तें जावपाना. सगल्यान मेळोन जावन करता तेन्ना तुका बरें हें मानता. आनी आमी तें केलां हेजे फुडें सगळीं आमी पळय आमचे रोजा रॉड्रिगीस, रोजफन, मोराईस इतलीं बरे भाशेन चल्ल्यां सारकी चड बरीं. तेंची आख्खी फॅमिली भितर आसताली न्हू आमी, सो सामकें बरे भाशेन चल्लां आनी तें बरेंपण आमकां मेवलां आनी तें आयज देखून आमच्या काळजांत आहा. क्लेफी बाय, आमच्या ऑडियन्साक जी आयज काल तियात्र पळोवंक वेता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? जायतीं जाणां आमची तियात्र पळयता, जायते जाणांक थोडे तियात्र आवडटा, थोडे तियात्राची तांची दुसरे भाशेन मेसेज घेवन ती वेतात, जाल्यार तूं तांकां कितें सांगूंक सोदता? आमची जी पॉलनर आसा जी आयज ही कार्यावळ पळयता तांकां तुजी मेसेज कितें? म्हणजे बरे भाशेन तियात्रीस आमचो तियात्रीसपण आनी हो पाल्क फुडें व्हरोंक तेणी तेंकां तेजो तेंको दिवपाक जायो आनी सदांच हो पाल्क उखलून दवरूंक जायो. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. ओके. ऑलरायट. फुडाराक फ्युचर तुजे आनी प्लॅन्स आहा ते कितें आसा? तुका दिसता आपूण एक तियात्र आपूण फुडें नाचतले आनी नाचोंक जाय अशें? नाचले न्हू रोजफुन्साचो बेटर केलो, ओके, उमेदीन आतां ह्या केलो. फुडें आतां देखून आतां मायचो काम दिवची पडे केलो शामाची ओके. एनी टायम रेडी. ऑलरायट. आनी तुज्या गोरकाराचो कितलो तेंको गोंयां आसा? ऑलरायट. ओके. आतां वेळ पिड्यार करिनासतना आमचो रॅपीड फायर रावंड आसा, तो घेवंक तूं तयार आसा? ऑलरायट. रॅपीड फायर रावंड विथ आमचे क्लेफी बाय. तयार आसा? ओके. तुका कितें दिसता जें तुवें आदीं चड बेग्या शिकोंक जाय आसलें? अशें कितें आसा जें तुका दिसता तुवें पयलीं शिकोंक जाय आसलें? नर्सिंग करूंक जाय. ओके. कित्या लागून? कित्याक हांव आतां UK वयतकच पयलेंच तेन्ना सावन हांव NHSाक जॉयन जालां आनी तितून एक नर्सिंग केलोलें तेज्याहून चड म्हाका बरें. ऑलरायट. ओके. खंयचो स्ट्रेंजर तुका आजून मोतीन येता एक फावटी चिंतल्यार? स्ट्रेंजर केत्यांच येयना. आनी एक फावट तियात्रान वयता आसतना गाडी बंद पडली आमगेली आनी हो कोण दोळो घालून थिंग चादरशें दिसलें पूण तेन्ना भिली आमी. तो आजून उगडास आसा. ओके. तुका चड राग केन्ना येता? अननेसेसरी कोणें कितें अशें करून केलें न्हू भितर उत्ता म्हाका पूण विसोत्ता. ओके. ऑलरायट. रांदता आसतना तूं कितें घालता? कांय ना, नॉर्मल घालून रांदता. ओके. ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तुजें घर वो अपार्टमेंट कितले मेस आहा? ना सारकें सारकें दवरता. ओके. तुजी फेवरेट हॉलिडे खंयसर? खंयसर भोंवंक गेला तो जागो तुका चड आवडला? स्वित्झर्लंड. ओके. कित्या लागून? बरें दिसता. ऑलरायट. ओके. आयज पासून तुका गोवा लागच्यान कसलो एक मोलादीक इनाम मेवला? गिफ्ट, प्रेझेंट? पयलो वयतकच लंडनाक तेणे म्हाका बरो गिफ्ट दिला. ऑलरायट. ओके. वूड यू रादर कुक फॉर द हॉलिडेज ऑर ईट आउट जेन्ना हॉलिडेक आसता तेन्ना? चडशें आवट. ओके. ऑलरायट. तुका खंयचे तियात्रीस ओ तूं कलाकार फिमेल मेल एक्टर चड आवडटा?
सांगू आतां अशें कोण आसा अं, आतां वो पयलीं खंयच्याय काळार म्हाका पयलें सान मुगेलें जसी लायक जातालें ऑलरायट ओके तुजो आवडीचो टीव्ही शो टीव्ही शो पवित्र रिश्ता ऑलरायट ओके आयज सांजे जेवणाक रातीक कितें आसा कांय ना भायर ओके दिसा कितली वरां तूं न्हिदता चडशी ना थोडी ओके एका हाय पिचान आवाज कर कितेंय म्हूण कोणाचेंय नांव म्हूण पूण हाय पिचान राव गो मातशें एदी हाय पिच तशी ऑलरायट ओके केन्ना तरी तुवें कोणाचें कितें चोरलां ना. ओके जोरी तर तुका विचारलें जाल्यार खंयची डिश तुका करूंक रांदूंक चड आवडटा कारामेल पुडिंग ओके पुडिंग ऑलरायट एक वस्त जी आयज तुका तुज्या घोवाक सांगूंक दिसता तुज्या गोरकाराक सांगोंक म्हणजे सांगता ताका म्हणजे सोंसणीकाय आनीक तापोवप ना बरें करून रावोंक जाय ऑलरायट ओके बेस्ट एंटनी बाब तयार आसा हय. ऑलरायट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो एव्हरग्रीन हिरो बाब एंटनी तुजो स्कुलान आसलो तेन्ना तुजो आवडीचो सब्जेक्ट खंयचो आसलो मॅथ्स ओके मुझग तुका कितले आवडटा म्युझिशियन एज आय टोल्ड यू माय अंकल वॉज अ म्युझिशियन मूज म्हाका लायक जाय खंयचे हांव इन्स्ट्रुमेंट मुगो इंस्ट्रुमेंट शिकपा वचपाचो मूज ओके त्या म्हणल्यार हांव मूज बेब दी म्हणून मागीर सोडली रायट ओके भुरगो आसतना तुका चड भिरांत कसली दिसता हांव कोणाक बी सांगलो ओन्ली द स्नेक ओके तुका सोगली मोगान खंयच्या नांवान उलो करता म्हाका ती टोनी मुठाय म्हाका जायते नांवांनी आड नांव आहा ओके ते मुठाले ऑलरायट ओके केन्ना तरी तुवें कोणाक कांतार बरयला हांव जायते आजून बरयता जायती ओके खंयची स्टोरी तुका सांगो दिसली जाल्यार तूं चडान चड खंयची स्टोरी लोकांक सांगता अशें हिस्टोरी कोण आयको येनाय कांतार बरोवपाक हांव सावथीची आनी हांवें लंडन देखून ओके फोन आन्सर करता तेन्ना पयलें उतर तूं कितें म्हणटा हॅलो ओके फुडाराक तूं तुका कसो पळयता फुडारा हांव पेन्शन मुगे लायफ फिनिश जाला आतां भुरग्यांक गेले ऑलरायट ओके जोरी तर तूं परदेसान आसता जाल्यार कितली वर्सां तूं थंयसर रावला आनी कितली वर्सां तुका रावो दिसता हांव 2000 गेलो 24 चलता ऑलरायट पूण थिंगा बरी तोंडा हेजी भोंव मेळना भितर उरता हेडीन गोंया बरें गोंयांत देखून येता वर्सा 2 फावटी येता हांव येता भुरग्यांक सांगता ओके लोकां मेरेन परफॉर्म करता आसतना तुका बरें दिसता ओके तूं कशे भाशेन न्हिदता जावं सकाळी न्हिदता रातची न्हिदता दिसभर न्हिदता मुगेले 45 मिनट डे टायम जेल स्विच रातचे 6 ते 7 वरां आनी देमरां वयले 45 हाफ एन आवर ओके जेन्ना तूं वॉकाक वेता खंयसरूय वेता तेन्ना तुवें एक स्ट्रेंज कितें पळयलां थिंगा वॉक करता आसतना मुगो लोक कांय कांय एकमेकाक कोण चोयना तूं घेतो वता तो घेतो वता अशें ओके आयज पासून तुका बरी एडवायस कितें मेळ्ळा हो तूं एक्टींग करताला त्या काळार एडवायस कितें मेळ्ळा एडवायस म्हणो त्या म्हणटाले तूं तियात्र तूं बरो बरयता बरो थिंगा गोंयांत तियात्र घे आनी राव पूण ते तियात्रान तें कांय जावपाचें घर भर बांदपाचें जायना न्हू ओके तुका राग येता तेन्ना तूं कितें म्हणटा म्हाका राग येना हांव पिसफूल आवूस मी खोट सांगली ऑलराइट वेल डन ओके निमाणेच मते क्लेफी बाय तुज्या तोंडांतल्यान एका कांताराच्यो 4 वडी का तो रुजार रॉड्रिगीसाचो म्हणटा सगल्या चेड्या मोदलो तूं चेडो म्हज्या खोऱ्या मोगान लासलो नासल्यार म्हजी कूड घेवन येवं कसलो फायदो तुका आसलो बरें आसलें म्हज्या जिवितान येवंक तूं फावो नासलो तुज्या वरवीं हांव जिवी आसा पूण हांव मेली म्हूण तूं आयज फसलो ऑलराइट वेल सांग एंटनी बाब तुका आमच्या ऑडियन्साक कितें मेसेज दिवंक जाय ह्या वेळार ऑडियन्स न्यू जनरेशन ते तियात्र म्हूण ताका दुसरे नदरेन चोवप न्हू एक
सायड बिझनेस हो तुगेली खुशालकाय एक्टिंग कोता सिंगिंग कोता तेंय करपा जाय आनी तुगेर स्टडी वो तुगे जॉब बोथ आर इम्पॉर्टंट तुगे लायफ स्पिरिच्युअल गुड ऑलराइट इट्स टाइम टू से गुड बाय आदियोस निमाणी स्वते तुमकां दोगांयकूय कार्ड जाता देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हूण काल जाणता तुमकां दोगांयकूय चडांत चड देव बरें करूं आनी ही एक ल्हानशी भेट क्लेफी बाय प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तुका थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू वेरी मच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.